नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूप आसात, घडामोडी खूप आसात, पण जो विशय फाटले 2-3 दीस आमी उलयतात तो म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचो, रिजर्वेशनाचो आणि त्याच बरोबर आता एक नवीन विशय जो फाटले 3 दीस जावपाक लागला तो मुरगांवच्या म्युनिसिपालिटी कामगारांचो. आणि जाका लागून जसे दीस वतात जसो तो विशय अनरिजॉल्वड उरता तशे सिटीचे हाल जायत चल्ल्यात. आणि आज आमचे बरोबर आसात संकल्प आमोणकर, काँग्रेसीचे फुडारी, जाणी आज सकाळी पत्रकार परिशद घेवन ते खूप उलयल्यात. नक्की कितें हा ऑन ग्राउंड परिस्थिती आणि ते इतली पिकार कित्याक जाले ते जाणून घेवया. संकल्प, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल, शाराची परिस्थिती किती आसा आणि ह्यो स्ट्रायक आता सद्याक दिशे कितें हाजी? खूप वाईट दिसता प्रमोद बाब, कित्याक आयज आख्खे गोंयभर जितली आमची सिटी आसा, आयज मुद्दाम वास्को जर तुम्ही येयले आणि आख्खे जर वास्कोन मातशे एक राउंड मारलो जाल्यार तुका आख्खे वास्को फक्त गार्बेज फ्लडाक भितर भरलेले आसतले. आमी उदकाचो फ्लड पयला, उदक पावसान जशें फ्लड जाता तशें वास्को आख्खे फ्लड जावन पडला फक्त गार्बेजीचे. वयता थंय तुका गार्बेज दिसतली, ओव्हरफ्लो जावन लोकांच्या घरांनी पावपाक लागलेली आसा. रस्त्यार गाडी चलोवपाक मेळना, गाडयेन वयतना गार्बेजीच्या वयरसून वरचें पडटा. रस्ते सगळे गार्बेजीन भरलेले आसा. गेले 5 दीस जाले आमचे मुर्मुगांवचे म्युनिसिपल काउन्सिलाचे जे वर्कर्स आसा, लेबरर्स आसा, हे सारखे स्ट्रायकार गेले आसा. 5 दीस जाले आता. 5 दीस जाले गव्हर्नमेंटाक हेच्या बाबतीत मात सुद्धा कितें पडलेले ना. आणि जे गव्हर्नमेंटाचो जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, जेजे अंडर ही म्युनिसिपालिटी येता, तेका जाल्यार तो स्थानिक हांगलो मुर्मुगांवचो आमदार आसून सुद्धा ताणें हेजे भितर मात सुद्धा लक्ष घातलेलें ना. ताका मात सुद्धा पडलें ना. तेजे दारा भायर तेज्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीत आख्खो कचरो भरला, पण अजून पर्यंत तो ते रिजॉल्व करपाक लागून मात सुद्धा कसलो ताणें प्रयत्न केलेलो ना. आयज जर युडी मिनिस्टराक जाय आसलें जाल्यार तो आयज 5 दिसां भितर वचून तेंचे कडेन उलोवंक शकतालो तो, आणि इश्यू आसा तो सॉल्व करूंक शकतालो. आयज फर्स्ट टाइम न्हू पात्रांव, एवरी टाइम हो इश्यू आमच्या मुर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान जाता. लोकांक पेमेंट मेळना, तांकां सॅलरीज मेळना, तांकां कसले तेंचे एरियस आसात ते तेंचे सगळे पेंडिंग आसा. सो तेंचे नो डिमांड आसा. जर मिनिस्टराक जाय तर ही मिनिस्ट्री, ही म्युनिसिपालिटी जे अंडर येता जाल्यार ताणें खंय तरी हो फुडाकार घेवन म्हाका दिसता तेणें हो इश्यू सॉर्ट आउट करूंक शकतालो तो. आणि आयज तेजो असो स्टेटमेंट आसा आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाचो. लज दिसता एक मिनिस्टर असो स्टेटमेंट करता. तो म्हणटा कितें आपूण कांयच करूंक शकना, ही जी म्युनिसिपालिटी आसा ती ऑटोनॉमस बॉडी म्हणटा. सो हांव ताका विचारपाक सोदता, आयज जेन्ना गव्हर्नमेंटान काउन्सिल डिजॉल्व केले जाल्यार ही म्युनिसिपालिटी सगळ्यो 11 म्युनिसिपालिटी कोणें टेक ओव्हर केलेली आसा? गव्हर्नमेंटान टेक ओव्हर केलेली आसा. आयज एडमिनिस्ट्रेटर हाडून गव्हर्नमेंटान थंय अपॉइंट केलेलो आसा, एडमिनिस्ट्रेटर बसयलेलो आसा. सो ही ऑटोनॉमस बॉडी उरली खंय आता? सध्या ही गव्हर्नमेंटाच्या ताब्यान आसा आणि चीफ मिनिस्टर हेड आणि हो मिनिस्टर. सो जर हेंका जर इश्यू सॉर्ट आउट करूंक जाय जाल्यार हे फक्त एक्सक्यूज दिवपाक सोदता. जाय जाल्यार हेंका मेळोन इजिली हो इश्यू सॉर्ट आउट करूंक शकतालो. आता अशी सकाळी जेन्ना हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो, न्यूज आसलेली की अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर 4 तांकां अपॉइंटमेंट दिला म्हणून वर्कर्सांक म्युनिसिपालिटी कडेन, आनी तो थंय इश्यू रिसॉल्व करपाचो आसा म्हणून. बट दूख लागता कित्याक तो थंय अजून पर्यंत येवना. आणि थंय कोणाक धाडला? डीएमएक धाडला. आणि डीएमए येवन तेंचे डिस्कशन केलें आणि डीएमए कडे तो इश्यू रिजॉल्व करपाक जावना आणि डीएमए आसा तसो परत गेलो. तो एक वायट गजाल जाता. डीएमएचो इश्यू करना, आता ते लोक अजूनही स्ट्रायकार बसलेले आसा. आणि दर फाल्यां शेनवार आनी आयतार हे 2 दिसां भितर हो कचरो जो आसा तो इतलो वाडटलो. म्हाका दिसता हेजो इफेक्ट जो आसा लोकांक जावपाक लागतलो. हेजे वचून कसलो रोग जातलो, लोकांक जो त्रास जाता, वास येता, हेजे म्हाका दिसता भरपूर त्रास जातलो. हांवें ताका वॉर्न केलेलो आसा. जर मंडे पर्यंत हो जर इश्यू सॉर्ट आउट जायना जाल्यार ट्युजडे आमी सगळो आख्खो मुर्मुगांवचो जो गार्बेज आसा, कचरो आसा आमच्या घराचो, तेज्या म्हणून आमी ताका चॅलेंज केलेले आसा. तेज्या लागून मागता की हो इश्यू जो आसा तो जाता तितले बेगीन ताका इश्यू सॉर्ट आउट करचो म्हणून. संकल्प, एक आसा की कामगारांच्यो मागण्यो ज्यो आसात त्यो कितें आसात आणि कश्यो सोडोवपा जातात? मागणी तेंची सिंपल आसा. त्यांचो एकूच डिमांड आसा की जो पेमेंट आसा तो तांकां टायमाचेर 7 तारखेच्या एव्हरी मंथाच्या 7 तारखेच्या पयलीं घाला म्हणून. हे भितर कितें जाता आमच्या म्युनिसिपालिटीन एव्हरी टाइम तांकां पेमेंट पावता म्हटल्यार 22 तारीख, 23 तारीख, 20 तारखेच्या उपरांत पावता. तेंच्यांनी कितें जालें आसा, लोन घेतलेलें आसा, तेंचे लोन डिडक्ट जाता. म्युनिसिपालिटी तांकां लोन डिडक्ट म्हणून दाखयता, बट ते पेमेंट जो इन्स्टॉलमेंट आसा तो बँकेन कटूच जायना.
त्यांना ऍडिशनल इंटरेस्ट लागता, त्यांचं ते इन्स्टॉलमेंट वचना ते डिफॉल्टर म्हणून जाता, तो एक त्यांचो डिमांड असा. त्यांचे पयलींचे एरियस उरलेले आसा, ते एरियस तेंच्यांनी अजून पर्यंत क्लिअर केलेले ना. त्यांना कपडे घेवपाक जे पैसे लागतात, त्यांचे युनिफॉर्माचे पैसे लागतात, ते युनिफॉर्माचे पैसे त्यांना ऑक्टोबरात मेळपाचे असलेले. आता नोव्हेंबर डिसेंबर फेब्रुवारी 4 महिने झाले अजून पर्यंत त्यांना ते पैसे दिलेले ना. त्यांचे कितलेशे इश्यू जे असतात ते रिटायर जाऊन गेले, पीएफ फंड बाकीचे फंड ते पैसे त्यांना अजूनपर्यंत मेळना. 10-10 वर्सां जाली त्यांना त्यांचे पैसे स्वतःचे पैसे ते वर्कर्सांक मेळना. तो एक खंय तरी गव्हर्नमेंटान अरेंजमेंट करपाची गरज आसा. किंवा बाकीच्या म्युनिसिपालिटी सुद्धा हो फंड रेज करून दवरलेलो आसा की बाबा फाल्यां सकाळी एमर्जन्सीक लागून तांकां बाबा पेमेंट घालपाक सॅलरी दिवपाक लागून हो अरेंजमेंट करून दवरलेलो आसा. पण फक्त मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन हो कित्याक केलेलो ना. जेन्ना मिलिंद नायक जो आयज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर स्वता एका टायमार तो थंयसरलो कावन्सिलर आसलेलो मुर्मुगांवचो, तो तेका खबर आसून ते लोकांचे दूख हे जे लेबरांचे दूख तेका कळना. तो जेन्ना कावन्सिलर आसलेलो आयज ही सिटी आसा ती क्लीन आमची कोण दवरता, हे आमचे लेबर आसा, म्युनिसिपालिटीन लोक जे काम करता तेज्या लागून आयज आमची सिटी आसा ती क्लीन उरता. हे वचून तो गार्बेज काडटा, हे वचून ते गटर साफ करता. सो आयज जर हे लोक जर स्ट्रायकार गेले जाल्यार आख्खी सिटी आमची आसा ती घाण जावन पडटली. सो बेगीनच्या बेगीन हे मिनिस्टरान आनी गव्हर्नमेंटान हेंची जी डिमांड्स आसा हेंची डिमांड आसा कितें बारीकशी डिमांड, हेंची जर आख्खी डिमांड आसा तेजे लागून जो पयसो गव्हर्नमेंटाक जावो तर 3-4-5 करोड आसतलो, तेजे वयर आसपाना. सो आयज जेन्ना गव्हर्नमेंटाक कितलेशे पयशे येता, फाटल्या दिसांनी आमच्या म्युनिसिपालिटीक जे 14 कमिशन फायनान्सांसून 35 करोड येयलेले, हेंच्यांनी 23 करोड रिटर्न दिले. आनी रिटर्न कोणाक दिले? जी सुद्धा कोणाच्या अंडर येता? मिलिंद नायकाच्या अंडर येता, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. जाल्यार 23 कोटी जे तांकां रिटर्न दिला, सध्या ते पयशे हांगा युटिलायज करूंक शकना, तेंचो इश्यू सॉर्ट आउट करूंक शकना. तुज्या ताब्यान आसा मरे, तुज्या खात्यान आसा मरे ते पयशे 23 कोटी दिल्लेले आसा ते म्युनिसिपालिटीन रिटर्न केल्ले आसा. तो कित्याक हे स्टेप्स घेयना, तूं कित्याक करना? तर ते पयशे ना आनी खंयसून पयशे आहेत? 1-2 करोड 3 करोड वास्को मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीक दिवपाक कितें जाल्लेलो आसा? सो हे खंय तरी दिसून येता की हे लोकांचेर हांगा सध्या अत्याचार जावपाक लागलेलो आसा. कित्याक मिलिंदाक खंयच तरी मार्क्स सुद्धा पडले ना. कित्याक एक मिलिंदाचो एव्हरी संडे तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार क्लिनिनेस प्रोग्राम चलता कॉन्स्टिट्युन्सीन. सगळ्या लोकांक हाडटा, बायलांक दादल्यांक हाडून सगळो झाडू मारून वर्ल्ड वायज तो क्लिनिंग चालू करपाक लागलो आसा, क्लिनिंग करतात. सो आयज हांव विचारता बीजेपी मंडळाक, आयज तुम्ही खंय गेलेले आसा? तो फक्त तुमचो फोटो स्टँड आसलो काय न्हू, फक्त फोटो काडपाक लागून न्यूज करपाक लागून. आयज जेन्ना इतको गार्बेज रस्त्यार पडला जाल्यार हे बीजेपी मंडळान रस्त्यार देंवन हो सगळो गार्बेज क्लीन करपाची जबाबदारी घेवंक जाय. कित्याक आतां खरी तुमची क्लिनिनेस ड्रायव्हाची गरज आसा. अशें हांव तांकां संकल्प एक डायरेक्ट मुद्दम विचारपाक दिसता की हो पयली फावट काय स्ट्रायक जालो ना. स्ट्रायक हाजे पयलीं जाल्लो, हाजे पयलीं कामगारांक उतर दिवन ते परत कामार आयिल्ले. सो हें कितें? आतां हो जो स्ट्रायक आसा, कामगारांचो जर मूड पळयलो आतां ते फाटीं सरपाच्या मुडा आसात काय ते फाटीं सरचे नात? कितें जाला, कामगारांचेर अत्याचार जाला. तांकां एव्हरी टायम जेन्ना ते स्ट्रायकार वयताले तांकां खंय तरी ते आफोवन तेन्ना म्युनिसिपालिटी तेन्ना ते ऑटो ते कन्विन्स करताले आनी तांकां सांगताले. सो आतां कितें जालां, जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर थंय बसला जाल्यार आयज जेन्ना डीएमए येयलो तांकां ते एश्युरन्स सुद्धा दिना. हांव कितें म्हणटा, तांकां एश्युरन्स दी, तांचे जे इश्यूज आसता ते सॉर्ट आउट. आनी हे लोकांक हेंचेर विश्वास ना कित्याक एव्हरी टायम हेंच्यांनी हांकां फटयलेले आसा एश्युरन्स दिवन. सो ह्या फावटी ते कितें म्हणटा, आमकां इन रायटींग एश्युरन्स दी, बाबा आमची सॅलरी एव्हरी मंथाच्या खंयच्या तारखेक तुमी घालतले, आमचे जे कपड्याचे ड्यूज उरला दिवपाचे तर ते अलावन्सीस केन्ना दितले, आमचे जे पेंडींग एरियस उरला ते केन्ना दितले, आमकां एक डेट दी म्हणून सांगता ते टायमींग दी तुमी, आमी रेडी आसा म्हणटा ते करपाक. जाल्यार अजून पर्यंत ते तांकां दिवपाक सोदना. आनी तांकां अजून पर्यंत आतां खरी गजाल आसलेली डीएमए हे येवन ना. स्वता आमदार आमचो जो आसा, जो मिनिस्टर आसा मिलिंद नायक, तो ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. हांव कितें म्हणटा, तुका कोणाचो भंय आसा? तूं थंय चल त्या लोकांक, तांकां तुजे उतर दी आनी तूं क्लियर कर मरे, ते तुजे आयकतले मरे. तूं एक मिनिस्टर मरे. आयज तूं फक्त सगळे कडेन झगडपाकूच उरतलो तर कालूच तेजोच आमदार तेज्या नांवान बॉब मारता, नवीन गुदिनो थंयसर रावन तेज्या नांवान बॉब मारता. सगळे जाण आसा ते मिलिंदाच्या नांवान बॉब मारपाक लागलेले आसा. सो हांव म्हणटा खंय तरी हेजे कडेन चूक जाता आसतली. ताका फक्त स्वताचो इंट्रस्ट आसा, कित्याक तुमकां उगडास आसतलो. तो म्हणटा की जे एमपीटीचे जे वर्कर्स आसा, ते आमच्यो भाव भयणा, आमीय तांकां सिंपथायज आसा. बट तो म्हणटा की जर कोल्ड हँडलिंग बंद जालो तर ते वर्कर्स बेकार पडटले म्हणटा. हो कोल्ड हँडलिंग बंद जालो जाल्यार एमपीटीचे आख्खे वर्कर्स बेकार पडटा म्हणून हो स्टेटमेंट करता.
हांगा कित्याक तो स्टेटमेंट करना थंयसर कित्याक करता तो कित्याक थंयसर त्याचो स्वताचो स्वार्थ आसा कित्याक जो बिझनेस आसा कोल्याचो तो सगळो तो हँडल करता ते बंद जाले त्याचो बिझनेस बंद जाता म्हणून फक्त कितें म्हणटा तेंचेर घालता लेबरांचेर घालता एमपीडीचे लेबरर त्रासान पडटले आमदार तुका जर इतलो लोकांचो हे आसा जाल्यार हे मुरमगांव गोंयचे जे आमचे लेबर आसात जो आमचो ही सिटी क्लीन दवरता फर्स्ट प्रायोरिटी लोकांक कितें जायो सिटी क्लीन आसलेली हे जे लोक सिटी आमची घाण जी काडटा स्वता त्रास घेवन त्या लोकांचो पयलीं जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट कर बाकीचे मागीर कितें आसा ते सेकंडरी घेवया दुसरो विशय आसा संकल्प तो म्हळ्यार म्युनिसिपालिटीच्या रिजर्वेशनाचो जाचेर मोविन बाब उलयला काल्लुसे काल उलयला ह्याच शोचेर सो तुमची सध्या भुमिका कितें पळय भुमिका कितें म्हटल्यार तेजे तेणें केला पळय ते टोटली दादागिरी इनजस्टीस हे लोकांचेर केल्लेले आसा ताणें स्पेशली बायल मनशांचेर इनजस्टीस केल्लेले आसा आयज मुरमगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉर्ड नंबर 129 येता 129 ताणें एकूय लेडीज रिजर्व दवरुना फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल काउन्सिल इलेक्शन फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन जाल्लेलें आसा हें पयलीं केन्नाच अशें जावना एवरी टायम 4 सीट लेडीजांक रिजर्व आसताली नाजाल्यार 3 तरी सिटां रिजर्व आसताली लेडीजांक फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा की वॉर्ड नंबर 129 एकूय लेडीजांक सीट रिजर्व ना आनी अशे पद्दतीन ताणें हें केल्लेलें आसा फक्त आपल्याक कसो फायदो जातलो ताका कोणाचें पडलेलें ना आख्खी जी लेडीज रिजर्वेशन आसली ती काडली आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला आनी दाबोली घातलेली आसा दाबोलीन 4 सीट येता थंयसर 2 लेडीज केला 4 भितर 2 लेडीज केला वास्कोन 12 सिटां येता लेडी टोटल तेच्या भितर 6 लेडीज केलेली आसा सो अशें ताणें दुसऱ्यांचेर इनजस्टीस केला आनी आपल्याक कशें कन्विनियन्सा प्रमाणे ताणें हें केल्लेलें आसा जशी मुरमगांव गोवान 52% टू 53% फिमेल्स वोटर्स आसा फिमेल्स वोटर हे फिमेल्स वोटर्साचेर ताणें टोटली इनजस्टीस केलेलो आसा बायल मनशाचेर आनी हे हांवच उलयना तेंच्या स्वताच्या मिनिस्टर जो आसा मोविन गुदिनो काल्लूस आल्मेडा जो आमदार आसा तेणेन उलोवन दाखयलेलें आसा की हे जे जालां विदाउट अवर कन्सल्टेशन आमकां मात सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे स्वता युडी मिनिस्टरान केल्लेले आसा आनी हेच्या भितर सीएमान खंय तरी लक्ष घालचें म्हणून सो आयज रिजर्वेशनाचो सगळो आख्खो कॉन्स्टिट्युएन्सीन बॉब चल्लेलो आसा आनी ताका खंय तरी अशें दिसता म्हाका युडी मिनिस्टराक मात सुद्दां बायलांच्या बाबतीन आदार ना कित्याक जर ताका आदार आसलेलो जाल्यार ही तो इनजस्टीस करपाचो न्हू बायलांचेर तुमकां उगडास येता आसतलो तुमीच न्यूज केलेली आमची वास्कोची वायस चेअरपर्सन रिमा सोनुलेकर तेन्ना तो तेजे कडेन भीक मागतालो की आपल्याक लेबर दी म्हणून जेन्ना तूं मिनिस्टर आसतना एक वायस चेअरपर्सना कडेन तूं फोन करून सांगता की बाबा आपल्याक लेबर दी म्हणून आनी तेन्ना तो दादागिरीन त्या बायल मनशा कडेन उलयता एक बायल मनशा कडेन कसो उलोवप हो असो ताका कळना तो रिस्पेक्ट दिवपाक ताका बायल मनशाक कळना आनी आयज जेन्ना हेच लेबर तो स्ट्रायकार बसला जाल्यार तुका गरज ना ह्या लोकांक हेल्प करपाची काय म्हणून हो प्रश्न हांव ताका विचारपाक संकल्प प्रश्न आतां हो आहा की तुमी कितें करतले काँग्रेस म्हणून तुमी पॅनल घालून झगडटले काय ह्या रिजर्वेशनाक कोर्टात आव्हान दितले हे रिजर्वेशनाचेर आसा पळय ते ऑलरेडी आमी कोर्टान गेल्ले आसा मुरमगांव गोवा असून हांव स्वता कोर्टान गेल्लो आसा तेजे भितर जी पेटिशनर आसा ते श्रद्धा आमोणकर आसा आनी शांती मांद्रेकर आसा तांकां पेटिशनर केल्लेले आसा ऑलरेडी केल्लेले म्हाका दिसता मंडे तेजी हियरींग आसा आनी मंडे कितें तो तेजो आमी निकालाक वेट करतले ते ऑलरेडी केले आसा की तो इनजस्टीस जाला हांव झगडटा जो बायलांचेर इनजस्टीस जाला म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मुरमगांव गोवान बायलांचो अधिकार 33% रिजर्वेशन हे काँग्रेसीचे गव्हर्नमेंटान राजीव गांधी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर तेन्ना दिल्लेले आनी हो अधिकार कोणूच काडून व्हरूंक शकना बायलांचो हांव तो मिलिंदाचो स्टेटमेंट आसा कितें तुमकां जर बायलांक जर कॉन्टेस्ट करपाक आसा तुमी कॉन्टेस्ट करा तुमकां खंयतरी कॉन्टेस्ट आय थिंक एक गजाल जी इम्पॉर्टंट जी संकल्पान सांगल्या ती म्हळ्यार ही इज ऑलरेडी इन कोर्ट आनी सोमाराक ह्या पिटिशनाचेर हियरींग जावपाक शकता संकल्प मंडे हियरींग संकल्प थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस म्हाका दिसता सोमाराक कितें जाता ते एकूच मुद्दो अशें आयकपाक येयलेले आसा जे लोक आमचे म्युनिसिपालिटी जे स्ट्रायकार बसलेले आसा तेंचेर आतां ते आस्मा सेक्शन्स लावपाक सोदता आस्मा सेक्शन लावपाक सोदता म्युनिसिपालिटीचे हेजे म्हणजे स्ट्रायक वचून तेंच्यांनी उठपाचें म्हणून तांकां ते प्रेशरायज करपाक लागलेले आसा ओके संकल्प वी विल फॉलो दॅट स्टोरी डेफिनेटली वील फॉलो दॅट स्टोरी कारण जर तांचेर एस्मा जर लायता जाल्यार डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी मोर सिरियस सो थँक्स अ लॉट संकल्प फॉर जॉयनिंग विथ अस हांव विवेका म्हऱ्या वता विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर फोंडे सावन विवेक कितें आहा अपडेट्स वॉट इज गोइंग ऑन
प्रमोद, मेजर अपडेट जी आहा ती आयज म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी आमी आयकताले की गोवा डेरीची एजीएम आहा ती 2 फावटी पोस्टपोन जाली हय आणि आयज तिजे रिशेड्यूल आयज आशिल्लें. सो आयज तिजे कंक्लुडिंग जाल्लें आसा आणि एक 2 मुद्दे हेंच्यांनी मांडल्या की जे शेतकार आशिल्ले तेंच्यांनी 3 मनीस तांकां सजेस्ट केले लास्ट एजीएमाक की जे 3 मनशांतले एक मनशा कडल्यान ऑडिट करचे म्हणून तयार गोवा डेरीचें. सो ते जावना, चवथ्या मनशा कडल्यान ऑडिट तयार केल्ले आसा म्हणून परत एकदा तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलें आणि फुडें जेन्ना हे ऑडिट परत ह्या तिगा पैकी एका कडल्यानूच ऑडिट जाय अशें म्हणून तेंच्यांनी डिमांड केल्लो आसा. दुसरी गजाल, गोवा डेरीची सध्या स्थिती भक्कम आसा अशें चेअरमॅनान म्हणला, दुर्गेश शिरोडकरान. जवळ जवळ 2.5 कोटी सुमार प्रॉफिटान आसा आणि 49,000 सेल आसा म्हणून सध्या. आणि एक हेजेर एक गजाल रेझोल्युशन एक जाला पास की फाटल्या फावटी जे फिल्पेक मशिनान आणि जो कॅटल फिल्डाचेर जो लॉस जाला आणि जो कोणी लॉस केला तेजेर इन्क्वायरी करून तो लॉस तेंच्यांनी रिकवर करचो अशें म्हणून एक रेझोल्युशन पास केल्लें आसा प्रमोद. ही मेजर एक मिटींग जाल्ली आयज. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव लौकिका मरे वता, आमचो चीफ रिपोर्टर आमकां जॉइन जाला. लौकिक, कितें आसात आयच्यो अपडेट्स? वॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, या प्रमोद, संकल्पांचो गार्बेजीचो विशय घेतला तेजेरूच हांव फुडें वयता. काल म्हणजे हायकोर्टान एक सुमोटो पेटिशन जे 2017 चल्ला तेजेर एक ऑर्डर येयली आणि ती ऑर्डर येयली तितून खुबश्यो पंचायती म्हणजे 134 पंचायती आणि 11 म्युनिसिपालिटी हेचे जे आमचे गार्बेज सॉर्टिंग स्टेज जागे तांकां करा म्हटलें, गार्बेज हँडल करा म्हटलें, कलेक्शन फॅसिलिटी तयार कर म्हटलेली, कंपोस्टिंग फॅसिलिटी तयार कर म्हटलेली. ह्यो करूंक नाशिल्ल्या कारणान जे ऑर्डर पास केले तेंचे आतां एक कमिटी फॉर्म केल्या तेंचे चेक दवरपाक आणि तांकां 9th ऑफ मार्च तांकां हें कर म्हटलं, रिपोर्ट सबमीट कर म्हटलं आणि 16 मार्चाक परत हियरिंग जातलें हेचेर. ते करता आसतना तेंच्यांनी ते करूंक ना आणि कोर्टाची ऑर्डर मानुना म्हणून तेंचेर फायनूय घातल्या. पंचायतीक सुमार 5,000ची फायन घातल्या आणि सद्या ती सरपंचाक आपल्या बॉल्सांतल्यान भरपाक लायल्या. हेजेर मागीर सीएमाकूय विचारलें. सीएमान सांगलें की तांकां जाग्याचो इश्यू जाता, खंय कम्युनिटीचे जागे बी पळोवचे पडटा आणि ते जे स्वयंपूर्ण गार्बेजीचे ते फाल्यांचे कम्युनिकेट करपाचे आहा सगळे पंचायती कडेन आणि स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन, थंय हो विशय येतलो. आणि खंयची पंचायत जर गार्बेज हँडल करपा खातीर बरो इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट वा ते कितें डिझायन करता जाल्यार 50 लाख जे तांकां पर पंचायत दिवपाक जे आहा ते हांगासर गार्बेज हँडलिंगा खातीर डायवर्ट करपाक जाता असो कॉन्सेप्ट सीएमाचे तकलेन आसा. दुसरो विशय येयलो थंय संकल्पाचे हितून की रिझर्वेशनाचे काय म्हणटा पार्टीचे रिएक्शन. सो तानावडेचे रिएक्शन तडावणेन सांगला रिझर्वेशन असता. बीजेपीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तेजे म्हणटा की रिझर्वेशन हे डिपार्टमेंट खाते सरकाराचे खाते ठरयता, ते पार्टी ठरयना. दुसरी गजाल, एकदा जो वार्ड रिझर्व जाला ते काल म्हटलेले तशें तो दुसरे फावटी अनरिझर्व जाता आणि अनरिझर्व आशिल्लो रिझर्व जाता. सो कोण एकटो तर रिझर्वेशनाक लागून वार्डान कावन्सिलर जावपाक पावलो, नगरसेवक जावपाक पावलो, वा रिझर्व नाशिल्ल्या कारणान जनरल कॅटेगरी जावपाक पावलो, ताका दुसरी फावटी चान्स पडना. सो हे रोटेशनान जाता आणि तांकां प्रॉब्लेम जाता. तेंच्यांनी हे सगळ्यांक हे रिझर्वेशन सॅटिस्फाय करपाक शकना आणि ते काय नेम ते फिरत्या नेमान आसा, म्हणजे ते रोटेशनान जाता. सो सगळ्यांक हो प्रॉब्लेम येतलो. ह्या फावटी रिझर्वेशन, दुसऱ्या फावटी रिझर्वेशन परत अनरिझर्व जातलो. ह्यो गजाली सगळ्यांक सॅटिस्फाय हितूंतल्यान करपाक शकना अशें तेणी रिएक्शन दिलें. तेजे उपरांत आयज सीएमान एक कॅम्पेन लॉन्च केला, 1 म्हयन्याची कॅम्पेन फील्ड आउटरीच ब्युरोच्या हितूंतल्यान कॅम्पेन ती आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा आणि कोविड वॅक्सिनेशनाचे. तरी म्हटलें कोविड वॅक्सिनेशनाची खूप अपप्रचार चल्ल्यान लोक मातशे फाटी सरता, मातशी रॉंग इन्फॉर्मेशन तेजे परिणाम वायट जाता म्हणून प्रचार जाल्ल्यान. तेणी आनी अपील केला की हेल्थाचो इश्यू आसा थंय तरी अपप्रचार वा पॉलिटिक्स करचे न्हू, पॉलिटिक्सा खातीर हेल्थाचे विशय यूज करचे न्हू अशें बी सांगलां. तितल्यान तेणी इन्फॉर्मेशन दितना सांगलें की आतां पर्यंत 9,200 हेल्थ वर्करांनी वॅक्सिनेशन घेतला, 2,000 सुमार फ्रंटलायन वर्करांनी. हे कव्हर जाता थोडे करून ते प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी हे वॅक्सिनेशन स्टार्ट करतले. काल सुमार 67,000 वॅक्सिन्स गोंयान पावल्या. ती इल्ली वाडत वयतल्यान जनरल पब्लिका कडेन पावतले. लोकां खातीर ही वॅक्सिन फुकट आसतले काय ताका नॉमिनल चार्जीस आसतले कशें नासतले, तेजे कांय रुल्स वा तेजे कांय डायरेक्शन गायडलायन सेंटरा कडल्यान ताका येवना म्हटलें तेंच्यांनी. हे अपडेट आसले प्रमोद. लौकिक, दुसरी जो विशय आसा की वास्कोचो विशय. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराच्या लेवलाचेर किंवा सरकाराच्या मिनिस्टर लेवलाचेर सिरियसली ह्या गजाली कडेन पळयतात, कारण एक गजाल सिटीची परिस्थिती जी आसा गार्बेजाच्या दृश्टींतल्यान, सॅनिटेशनाच्या दृश्टींतल्यान ही दिसान दीस गंभीर जायत चल्ल्या.
सो थंय त्या दृश्टींतल्यान फ्रॉम अ मिनिस्टर लेवल सरकाराच्या लेवलाचेर कितें सिरियसनेस आसा काय त्या फ्रंटाचेर सध्या कांयच आवाज ना? पूण गार्बेजीचेर आमी जर पळयलें न्हू, गार्बेजीस कोर्टानूय सो मोठो ते फॅसिलिटी तयार करिना. म्युनिसिपालिटी 11 म्युनिसिपालिटी 134 पंचायत म्हटल्यार ह्यो त्यो तयार करपाक जाली ना म्हणून तेंचेर फायन घातलेलो. दुसरे वटेन वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री तेंची आहा वा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे तेंच्या जे ते सध्या तेंचो फोकस आहा तो जे ओल्ड लिगसी वेस्ट आहा ते रेमिडिएशन करपाचे. पण तितूंतल्यान मातसो जो डेली कलेक्शन जावपाचें आसता पळय न्हू, थंय मातशें डेली कलेक्शन डेली तो हें करपाक जाय, हँडल करपाक जाय. थंय मातसो प्रॉब्लेम जाता. आनी संकल्प म्हणटा जो प्रॉब्लेम हो डेलीचो आहा. हो लिगसी चड ना चड सड्या वयले जे कितलेशेच लाख टन असले, कितलेशे हजार टन थंय लिगसी वेस्ट असले ते रेमिडिएशन करून कंप्लीट केल्ले आहा. पण ते जाता आसतना आमी थंय एकदां सायट विजीट केली. ते जाता आसतना एके वटेन ते ओल्ड वेस्ट काडटा, दुसरे वटेन ताजे वेट वेस्ट हाडून थंय उडयले. म्हणजे दुसरे वटेनच्यान साठपाक कचरो साठपाक तयार. म्हणजे आतां सरकाराक फोकस करपाक जाय की हो डेली जो मॅनेज करपाक जाय गार्बेज तो कसो करप. आतां हितूंतल्यान जर सीएम म्हणटा तशें 50 लाख पंचायतीक मागीर म्युनिसिपालिटीकू ते दिवपाचे आहा फुडें. आनी स्वयंपूर्ण गोवाचो कॉन्सेप्ट आतां म्युनिसिपालिटी कडेन वचपाचो आनी तितूंतल्यान गार्बेज खातीर जर ते फॅसिलिटी दिवंक शकता जाल्यार हितूंतल्यान एक वेगळो कॉन्सेप्ट येवपाक शकता फुडें. या थँक्स अ लॉट. लौकीक हांव थंयच्यान वता वास्को. परत विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, संकल्प उलयलो बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड तूं एंटायर सिटी भर भोंवला. कितें हा परिस्थिती एंड हाऊ सिरियस इज द सिच्युएशन? सर ऐकून येता न्ही, Yes, go ahead. सद्याक सिच्युएशन म्हणजे आता जे सोमाराक वर्कर्स स्ट्रायकार गेल्ले आणि तेन्नाच्यान जे बंद जाला कलेक्शन आणि जे केज्यो आहा तांचे कडेन सगळे कडेन रस्त्यार गार्बेज येवपाक लागल्या, ही खरी गजाल आसा. आनी ताजेर देर इज नो डावट. बिकॉज आता कितें जालां सर, आयज सुद्दां तांचे जरी जाल्लें जाल्यार फाल्यां तांकां कितें एखादी घालून तांकां कितें करूंक मेळपाचें. पूण फाल्यां शेनवार आयतार जाल्ल्यान ताजें पॉसिबिलिटी दिसना. सो बाय जर 7 days आणि 1 वीक जातात म्हणटा कचरो सर हो भरपूर चड जातलो. सद्याक तरी रस्त्यार येवपाक लागला वेगळ्या जाग्याचेर. कोण गायो, स्टे डॉग्स येता आणि रस्त्यार सायडींतल्यान सगळे कडेन कचरो मेजर लोकेशनाचेर दिश्टी पडून येता. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, जी सद्याक आता आयज जे संकल्पान सांगल्या भशेन आयज एक तांची प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली आणि तांच्यांनी सांगलां की हे जे जितले म्हणसर वर्करांचे इश्यू सॉर्ट आउट जायना तितले म्हणसर हे रिझॉल्व जायना जाल्यार तांच्यांनी सांगलां की जे लोक आसा 25 वॉर्डांतले तांकां खंय तरी ते लोक हाडून अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाच्या घरा फुड्यान व्हरून कचरो उडोवपाचो अशें तांच्यांनी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, जे आयज वर्कर जे स्ट्रायकार आसा तांचे एक नाराजगी आसा की आमकां पगार पडना आणि खंय तरी तांकां न्यूज येवपाक लागल्या की जो एस्मा एक्ट आसा म्हणजे एसेन्शियल सर्व्हिस मॅनेजमेंट एक्ट तो खंय तरी गव्हर्नमेंट इनवोक करून आमचो स्ट्रायक बंद करपाचो यत्न चालू आसा. पूण ते म्हणटा की आमी आमचें काम वॉट वी आर गेटिंग पेड, वी आर आस्किंग फॉर आवर सॅलरीज, आमी काम केल्ले पगार आमकां पडूंक ना म्हणून आमी प्रोटेस्टाचेर आसा. आणि ताका लागून जरी आमकां गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू पुट प्रेशर ऑन अस, आमी बॅन जावचे ना. इनफॅक्ट इट इज गोइंग टू मेक इट वर्स. तांचे हे म्हणणें आसा सर. आयज कितें जालां की वेगळे वेगळे जे आसा जायते फावट आमी कावन्सिलान पळयलां की प्रत्येक जो MLA जावं लेजिस्लेटर जो आसता तो आपलो एक खंय तरी म्युनिसिपालिटीचेर कंट्रोल दवरपाक कितें तरी यत्न करता, आपलो पॅनल घालपाक ट्राय करता. पूण हे 5 दीस स्ट्रायक जाल्ल्यार अजुनूय खंयचेय बीजेपीचे आमदार तांकां मेळपाक येवना म्हणून हे तांचे दुख भोगता. आनी आतां जस्ट एक 5 मिनटां पयलीं सर एल्विस गोम्स जो आसा म्हणजे आमचो पयलीं आदलो चीफ ऑफिसर आशिल्लो आणि ही हॅज गॉट अ पर्सनल कनेक्ट विथ ऑल दी वर्कर्स, तो सुद्दां आतां आयिल्लो आणि ही हॅज स्पोकन टू दी स्ट्रायकींग वर्कर्स. आणि तांचें म्हणणें आसा की खंयच्याय म्युनिसिपालिटीन एक रिझर्व फंड म्हणटा तो आसपाक जाय. पूण हो रिझर्व फंड खंय गेलो आणि सॅलरी रिझर्व फंड कित्याक ना. आणि हे जे इश्यू आसा दॅट कॅन बी सॉल्व आणि इट हॅज टू बी सॉल्व. आणि हाजो प्रयत्न असो जावंक जाय की हे जे स्ट्रायक आसा दॅट हॅज टू बी क्लियर व्हेरी इमिजिएटली अशें तांचें म्हणणें आसा. सद्याक जे जाग्यार हांव रावला सर थंय सुद्दां आतां थोडे डिस्टन्साचेर सर आतां कचरोय आसा. तुमकां जाय जाल्यार हांव एक बेश्टें एक एक्झाम्पल म्हणजे अशें व्यू दाखयता तुमकां सद्याक परिस्थिती कशी आसा ती. यू कॅन हॅव अ लूक सर. हो जो आता सद्याक तुमकां दिश्टी पडटा हो सगळो जो आसा कचरो हेज नाव कम ऑन दी रोड. इफ यू कॅन सी क्लियरली की हो एक फक्त एक स्मॉल लोकेशन जे आमी हांगा आसा आणि दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ दी लोकेशन. सो सगळो जो कचरो आसा तो असो जावन पडला सर. सद्याक ही जाल्यार परिस्थिती. आणि हांगा तुमकां दिश्टी पडटले सगळे पेटे, गायो सगळे पळय हे सगळे रस्त्यार येवपाक लागले. अँड दिस इज ओनली ऑन लास्ट 2 days. इनफॅक्ट हे जाग्याचेर पयर सुद्दां तांच्यांनी लोकांनी क्लियर करून घाला. जो हांगचो कावन्सिलर आसा
ताणें आपली गाडी हाडून लेबर हाडून क्लियर करून गेल्ले आसतना हो आयचो सर कचरो. सो असो कितें जाता सर, जे जाग्यार आमी वता खंयचे प्रत्येक जाग्यार जेन्ना वता हांगा सायडीन लोकांची घरांय आसा, हो जागो इतलो क्लियर करून सुद्दां डेली हांगा आतां अपडेट पायल जावपाक लागल्या. म्हणजे तांकां जे लोक आसा जांगा घरान सपोज आतां हे दिसांनी सद्याक आतां हळदी कुकूम चलता, प्रत्येक लोकांच्या घरांनी कुसलेलो कचरो समज भायर सुद्दां दवरत जाय तो वास अख्खे घरान पसरता. पूण लोकांकूय ऑप्शन ना, त्या काडटा हाडून रस्त्याचेर उडयता. सिच्युएशन येवन वाचतो सर. थँक्स अलॉट विक्रम. म्हजो वेळ सारको सोंपला, बट ही भिरांकूळ पिक्चर्स वास्कोची पळोवन खरेंच भंय दिसपा सारकी गजाल. सरकारान बेगोबेग हाजेर तोडगो काडचो, कारण अल्टिमेटली लोक आनी सिटी दोनूय सफर जातात. इतलेंच सांगता, थांबता. थँक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. हैदराबाद प्रुडंट. नमस्कार.